नमस्कार. तुम्ही पळयतात गोवा 365 चे कोंकणी खबरापत्र आणि हांव रवींद्र नाईक. आता पळोवया कांय वेळचीक खबर. सध्या गोंयचें नुस्तें म्हणत आमी ताचेर बरो ताव मारता, पूण हें सगळें नुस्तें येता हेर राज्यांतल्यान. सरकार म्हणटा ह्या नुस्त्याचेर फॉर्मेलिन मारूं ना, जाल्यार नुस्तें हाडपी एजंट सांगता हें सगळें राजकारण, पॉलिटीक. दुसरे वटेन विरोधी पक्ष ओगी रावपाक तयार ना. ते म्हणटा ह्या नुस्त्याचेर बंदी घालपाक जाय. भायल्या राज्यांतल्यान नुस्तें हाडपी आनी गोंयाभर तशेंच जगभर नुस्तें एक्सपोर्ट करपी इब्राहीम शेख हो मडगांवचोच न्हय तर गोंयांतलो एक मुखेल नुस्त्याचो एजंट. गोंयांतल्यान कितल्या तरांचें नुस्तें खंयच्या राज्यांतल्यान येता आनी तें हाडपाक कितलो वेळ लागता हें सगळें ताणेंच गोवा 365 सांगलें. पूण तो म्हणटा तातूंत फॉर्म्युलेन बी कांयच नासता, फकत झेल मारिल्लो आसता. आयकात तो कितें म्हणटा तें. सवाय आसा जाल्यार 30-40 ट्रक देखून येता. म्हारग आसा जाल्यार 10-12 ट्रक येता, 15 ट्रक येता, केन्ना 60 ट्रक येता. जेन्ना सवाय आसता तेन्ना लोक 10 बॉक्स व्हरता ते 20 बॉक्स व्हरता आनी तशेंच ते व्हरून तांचे सांगे, सावड्डे, केपें, काणकोण, कुंकोलीम, पणजी, म्हापसा, वाळपय, बिचोली, वास्को, कुट्टाळी हे सगळे कडेन नुस्तें वयता आमचे मडगांव मार्केटाच्यान. इतल्या कडच्यान कितलो टायम लागता येवपाक? केरळाचेर म्हाका दिसता 12-13 वरान पावता. तमिळनाड आनी तुगे आंध्र प्रदेशान एक 36 आवर बी लागता गाडी येवपाक आनी महाराष्ट्राच्यान 8-10 वरां पावता गाडयो. सो प्रॉब्लेम कांयच ना. सेफ नुस्तें, सेफ खाया. कसले कसले जाती नुस्तें येता तुमगे फावटीन? गोंया म्हणटे बांगडे, ताल्ली, पेडी, वाणगां, पातोशी, पॉम्फ्रेट, इसवण, शिन्यान्यो, तिसऱ्यो, सुंगटां, लेपो, चणकां सगळे गोंया मडगांव मार्केट वर्ल्डा भितर फेमस मार्केट जावन आसा. आनी हांगात जे वेरायटी ते नुस्तें मेळटा ते वर्ल्डाचे खंयचे मार्केटान असले वेरायटी नुस्तें मेळना. काँग्रेस फुडारी आनी आमदार आलेक्स रेजिनल म्हणटा भायल्यान येवपी सगळ्याच नुस्त्याचेर बंदी हाडपाक जाय. आदलो मंत्री मिकी पाशेको तांच्याय फुडें वता. एका इब्राहिमाक राखण दिवपा खातीर FDAचे फॉर्म्युलेचे रिपोर्ट विजय सरदेसायान बदल्ले असो सरळ आरोप तो करता. पूण हे आरोप नुस्तेकार एजंट इब्राहिम आणि मंत्री विजय सरदेसाय ह्या दोगांकूय निखालस मान्य नात. First step is to ban the outside fish which is coming specially from Andhra, which is confirmed. I am not talking it on my own. I think our government is not reading the papers well. I think so. They have lost. I have got cuttings here which I will distribute to you. That it is banned in other states. It has come on the press and it has come on all the papers. विजय FDA काम कोण ती मरे तेंगे थिंगा मार्केटां वचोन विजय मार्केटां कित्याक वयता? कित्याक विजयाक एवरीडे 5 लाख हप्ता पावता दिसाक. आनी हो तो मौलाना म्हणटा कोण रे? तो बायल मनीस मरे. ते सगळे थिंग एजंट आहाय तितल्याची होलसेल एजंट आहाय सगळे बायले. विजया केसो काम आहा थिंगा मार्केटां होलसेल मार्केटां वचपाक. सो दॅट मिन्स तेगे डे टू डे पॉट वता तेजेर हप्त्याचेर देखून तो थिंग गेला. आनी हे पयले हेंचे पयलीं क्रायम रेजिस्टर्ड जावपाक जाय. दीस इज स्लो डेथ फॉर गोवान्स. I am not on the side of the traders. I only said that day कि nobody should try to attempt to create panic. हे कित्या खातीर? कित्याक सगळे गोंयकार आज भिवंक शकताले बाबा हे केन्नाच्यान चालू आहा, आमकां कॅन्सर जालो काय ऑलरेडी. सो अशें एक पॅनीक हाडची न्ही इतलेंच आमचें आहलें. आय हॅव नॉट कॉल्ड FDA to tell them to change the report. आतां मिडिया रोखडी लागली की रिपोर्ट भायर येवचे पयलीं हाका कशें कळ्ळें काय म्हणून. हांवें टेलिफोनिकली I found out because I was concerned. I was concerned because people have come to me and I am also concerned as a fellow गोंयकार. हितून कांयच तुमकां त्रास ना. हे पॉलिटिकल मोटिवेटीव जाल्ले आसा. हे दुसरे जाता ते एक मुखाक हिंदू मुसलमान झगडपाक ते करता. आज हे नुस्तें खावपाचे प्रॉब्लेम करता. हे सगळे एक पॉलिटिकल लोक आपल्या फायद्या खातीर न्हू हे सगळे अशे न्यूज स्प्रेड केल्ले आसा. विजय आपल्या जाग्यार, इब्राहीम आपल्या जाग्यार. तो पॉलिटिकल तो मिनिस्टर, हांव एक बिझनसमॅन. म्हाका आनी ताका कसलेंच कनेक्शन ना. आय एम फ्रॉम हीज कॉन्स्टिट्युएन्सी. आय एम हीज व्हेरी गुड फ्रेंड. हांव सगळे पॉलिटिकल पार्टी कडेन मागता की तुमी गोंयकारा खातीर काम करा. सरकार आज ही आसतली, फाल्यां ती आसतली, परवा आनी कोण आसतले, पूण इन द फेवर इंट्रस्ट ऑफ गोंयकार, गोंयची पब्लीक खातीर तुमी सगळे पॉलिटिकल पार्टी एक रेस्पॉन्सिबल एक तुमचे आसा ते तुमी रेस्पॉन्सिबिलिटीन काम करपाक जाय अशें तेंचे कडेन मागता. मडगांवच्यान आमचे खबराकार रमेश नायक राऊत आनी संदीप तुयेकार. फॉर्मेलिनाक लागून रेड मारीत सावन शेगीत तिसरे दिसा मडगांव नुस्तें बाजारात गिरायकान दांडी मारल्या. हेर नुस्तें बाजारातूय हेंच चित्र दिसता. गोंयकार अजूनय घुस्पल्लोच.
ताटातले नुस्तें खावपा लायकीचें काय भलायकी पिड्ड्यार करपी? सरकार म्हणटा फॉर्मेलिन तपासपी कीट बाजारात हाडटा. आमी तपासता, लोकांकूय तपासूनी. मडगावचे नुस्त्या मार्केट हे गोंयांतले सगळ्यात व्हडले नुस्त्या मार्केट. पळयात सेगीत तिसऱ्या दिसा ताची दशा. नुस्त्याची पाटी नुस्त्यान खचून भरिल्ली आनी गिरायकूच ना. सगळो सुकसुकाट. नुस्तें व्हरपाक लोक उणे खूब भरपूर कॅमिकल म्हणून भोग जाली लोकांची आनी सगळे लोक भाजी खावपाक लागले. भाजी आनी चिकन तांतें बीफ तसले हांव गेले सगळे. आमगे नुस्तें सगळे तशें उरले. गिरायक खूब उणे जाले. हॉटेलांनी गिरायक सामकें पातळ. नुस्त्या परस चिकन आनी मटन व्हरपाक लोकांची गर्दी. ताका लागून भायल्या नुस्त्याचेर बंदी घालात म्हणून हॉटेलवाले मागपाक लागल्यात. जालो आमगे रेस्टॉरंटाक कोण नुस्तें येनाय. आयज सकाळीं देखून बाजारांत गेले जाल्यार देखून लोक नुस्त्याक घेवपाक हें करता. सो आमी आयज तांकां कितें सांगपाचें. सो गव्हर्मेंटान एक कॉन्फिडन्स परतून लोकांक दिवपा जाय. बाबा आमी हें बॅन केलां आनी तूं कीट देखून दी कितेंय दी. आवटसायड फीश आहा जाल्यार तांकां तरी कॅमिकल मेळटा जाल्यार वाय फूल गोवा हॅज टू सफर. आमी काल फ्रेश नुस्त्याक गेले. सो म्हगे मागणी कितें आसा तूं आवटसायड फीश आहा तें कंप्लिटली बॅन करपाचें. नुस्त्या भितर फॉर्मेलिन वा आनी कसली विखारी रसायनां आसात काय ना ते वळखुपी रॅपीड डिटेक्शन कीट बाजारांनी मेळटात. चड म्हारगाय ना. फुडल्या 10 दिसां भितर हे कीट बाजारांत मेळटले. दर एका गोंयकारान हो कीट घेवचो असो उलो आतां काँग्रेसीचो आमदार आलेक्स रेजिनाल्डान मारला. आमगे गोंयकार बडे भाव आहाय ते केन्ना हें काम करपा नाय. जो जावं हिंदू जावं, जो जावं मुस्लीम जावं, जो जावं क्रिस्तांव जावं, हें काम केन्ना करपा नाय. कोणागे हेल्थाचें कॉम्प्रोमायज करपाचें. मार्केट बंद जालें. आज हांव सकाळीं 700 मार्केटाक गेल्लो. हांव एकलो मनीस 8-8 दिसांनी बाजारांत वचपाचो मनीस. आनी हांव सांगूंक सोदतां एक गोंयकाराक आतां कीट येवपा आहा तो कीट घेयाय आनी चॅक कराय नुस्त्या घेयाय. कित्याक गव्हर्मेंटाचेर कांय विश्वास ना. गोवा फॉरवर्डाचो मंत्री विजय सरदेसायान तर आतां त्याच्याकूय फुडलें सांगलां. SGPDAच्या मार्केटांत ते अन्न आनी प्रशासना खात्याक एक कुडच दितले नुस्तें भाजी आनी फळां मदीं कितें आसा काय ना तें वळखुपा खातीर. आनी दुसरे वटेन सद्दां आमी नुस्त्याची तपासणी करतले आनी रसायनां सापडल्यार ट्रक परत धाडटले अशें एजंटांनी सांगलें. My demand is that the FDA should continue with regular checkup and for which wholesale fish market which is going to be constructed. We are keeping a permanent premises for testing of all fish that is going to come in. We'll make this provision. This is being made by the PDA. The PDA chairman is here. I am the town planning minister. With this regard, this is our commitment. आमी होलसेल मार्केट एज ए होलसेल मार्केट एसोसिएशन आश्वासन दिता असले कितें तरी टेस्ट आयले आमकां मेळ्ळे आमी करतले. आमी ओन फ्रॉम वेडनेसडे ऑनवर्ड्स बाय वेडनेसडे म्हाकाय कीट धाडून दिता म्हणल्यार CIFT. हांव चेक करतलो. समज ते गाडये खंय तरी फॉर्मलीन आमकां मेळ्ळे जाल्यार ती गाडी हांगा विकची ना आनी ती गाडी परमनंट ती नुस्तें रिटर्न धाडून दितले. ते खंयच्या नाल्यार ते गांवाक आमी रिटर्न धाडून दितले म्हूण हें आश्वासन आज आमचे गोंयकारा भावाक भयण्याक आनी सगळे लोकांक हांव आश्वासन दिवपाक सोदतां. मडगांवच्यान आमचे खबराकार रमेश नायक राऊत आनी संदीप तुयेकार. न्हंयचें उदक कमी जाल्ल्यान नळाक उदक येना हें आमी दर वर्सा आयकता. पूण न्हंयक चड उदक आयिल्ल्यान नळ सुके पडल्या हें तुमी केन्ना आयकलां? फोंडेकार सध्या हें भोगता. भर पावसांत तांचे नळ सुके पडल्या. न्हंयचें उदक वाडिल्ल्यान ओपा प्रकल्पांतले पंप उदकापोंदा वचोन पिड्ड्यार जाले. न्हंयच्या उदकाची पातळी वाडिल्ल्यान पंपिंग स्टेशनाक लायिल्ले 7 पंप उदकांत बुडिल्ले. ताका लागून फोंडे शार आनी तिसवाडी तालुक्यांतल्या लोकांच्या नळाक उदक येना. उदकाचेर प्रक्रिया करपाचो प्रकल्प ओपा पंपिंग स्टेशना कडल्यान 2 किलोमिटराच्या अंतरार आसा. उदक वाडिल्ल्यान हे पंप मोडल्यात. मोडिल्ले पंप सारके करपाक वास्को व्हेल्यात. पणजे शहरान उदकाचो पुरवठो करपाक वेगळो प्रकल्प आसा. ताका लागून पणजेच्या लोकांक तितलोसो त्रास जावंक ना. पूण फोंडे वाठारांतल्या लोकांक आयतारा मेरेन उदक मेळचें ना अशी चिन्नां आसात. फोंडेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. फुडल्यो खबरो पळोवचे पयलीं घेवया एक ल्हानसो वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत परतून एकदां तुमकां येवकार. पळोवया फुडल्यो खबरो. गोंया भायर गेल्ले गोंयचे IT वेवसायीक आतां परत गोंयांत येवपाक लागतले. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान दावो केला. गोंयचें माहिती तंत्रगिन्यान धोरण आयतारा उक्तें जातलें. ह्या धोरणावयल्यान गोंय राज्य डिजिटल तंत्रगिन्यानांत फुडें पावतले अशें मुख्यमंत्री मुखार म्हणटा. जायती संद गोंयांत मेळना म्हणून गोंयकारांक भायर वचचें पडटा. मंगेशकार कुटुंबाचेंय तशेंच जालां. हेराचेंय जालें.
हे बंद जावपाची गरज मुख्यमंत्री पर्रीकरान उक्तायल्या. तशेंच सरकारी प्रशासनातली तांबडी फितीची अडखळय ह्या माहिती तंत्रज्ञानाच्या धोरणांतल्यान पयस जातली अशें तो म्हणटा. Such a small place has produced talent beyond its strength, and this exists for IT also. Only opportunity is required. Otherwise, we would have Mangeshkars staying in Goa. Why did they have to migrate? Because opportunities were lacking. We have a lot of IT talent which is in Bangalore, driving the engine in Bangalore or Pune. Pune and Bangalore are favorite destination of Goan IT sector. We need to have the reverse brain drain for the state. My target would be let my talent stay in the state and develop the state and become an industrial as well as IT hub. In IT sector at least, you will be seeing the policy tomorrow. We have worked out arrangement by which all the bureaucratic red tapeism is virtually brought down to very small component. So if someone is promised something, this is true for industries also. We are also coming out with industrial policy. For whatever is promised has to be delivered to him in reasonable time, with reasonable energy, and with very less hassles. I think the policy itself ensures many of these things, so that once you are through, like that certificate which has been issued for a startup, it entitles him for a policy initiatives which are benefits which are there, and those can be cleared by one single committee, that's all. Then the rest, it's no file has gone to the finance department, all those things have been bypassed, and we have created special account so that once it's approved, the money comes directly through the department without any further hassles. I recommend to Minister to have a Goa Elevate 50 like Karnataka does, where you call all startups, young startups to come, give an idea, and the best startups, top 10 maybe a year, get 25 lakhs for marketing as a grant. And a grant, then a seed fund, then a venture fund. Of course, Goa cannot spend so much of money. They can be a catalyst. Catalyst means you put up 25-30% for the first 500 startups, spend maybe over the next 5 years, something like 250-300 crore, which is not much for Goa. And you became a catalyst to get more money in. Now, money will come in provided you know how to market. Money will come in when you have technology. Money will come in when you have innovation. But you need the innovation to come up. And that's where Goa has to help. Once they come up to a certain stage, then the system will take care of everything. So I think this, because today, let me tell you, people outside haven't heard of Goa as an IT destination. We always know Bangalore, Hyderabad, Mumbai, Delhi, Gurgaon, etc. But we don't know Goa. Now, I was pleasantly surprised to see that 270 startups and there are nearly 3,000 people. And what is much more happy thing for me is to learn that 35 to 40% of employees in the top 2 companies of Goa are women. That's a very high percentage. It shows the kind of society Goa is. And Goa is a global village. So in every village you could have 10 startups. They could take old bungalows and set up shop there and start working. आज 14 आणि 14 तारीख आज आणि फाल्यां 15 तारीख जुलैची 14 तारीख आणि 15 तारखेक IT डे जो आमी राविल्ले इतले दीस तो IT डे आज सुरवात जाल्ली आसा. गोंयां IT पॉलिसीक राविल्ली आशिल्ली, गोंयकार IT पॉलिसीक राविल्ले आसा. ताज्या खातीर ही पॉलिसी लॉन्च तांकां खुबशे स्किम्स मेळटल्यो, खुबशे रिइम्बर्समेंट स्किम्स जावं बाकीच्यो पॉलिसी प्रमाणे बेनिफीट जावं ह्यो खूब हातूंत तांकां खरो एक बॅकबोन मेळटलो जातूंत तांकां आपले इंडस्ट्री बरी चलोवंक मेळटली. सरकार पळयता आसतना एक इंडस्ट्री बरी येवची आनी लोकल भुरग्यांक एम्प्लॉयमेंट मेळचें ह्या दृश्टिकोनांतल्यान पळयता. आनी ताजे खातीर आज एक भुरग्यांक एक्सपोजर मेळचो म्हणून बरे वर्कशॉप्स विथ फेसबूक, विथ गुगल, तशेंच पॅनल डिस्कशन्स, तशेंच की नोट स्पिकर बरे इंडियेचे जे आसा तांकां हाडून वी हॅव मेड देम टॉक टू आवर पीपल, द एकेडेमिया, द यूथ, द स्टुडंट्स एंड द इंडस्ट्री फ्रेटर्निटी. Roughly more than 1,200 people from the schools, colleges, universities have come down as students to attend this. Plus we have the people from the academia, the teachers, we have stakeholders from the IT industry. आणि हे सगळे एनवायरमेंट पळयल्यार एक रोबस्ट एनवायरमेंट जाता. राज्यांत वेवसायीक मळार जावपी गुंतवणुकीक उर्बा दिवप हो गोवा IT दिसाचो उद्देश आसा.
2025 मेरेन गोंय आशियांतल्या 25 मुखेल गुंतवणूक राज्यांत पावतले अशी मोख गोंय सरकारान दवरल्या. केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसादाचे हस्तुकी आयतारा राज्याच्या IT धोरणाचे उक्तावण जातले. पणजीचेर आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. श्याम मुकुंद देविदास रावपी करमण्या पूण मूळ सांगेचो. हो मनीस कोणाकूय दिसत जाल्यार तात्काळ पुलिसेक कळोवचें. कुडचडे पुलिशेन आवाहन केलां. बेपकेगाळ सुकोरिना खून प्रकरणात पुलिसांचो ताचेर दुबाव. ताची फाटभूंय गुन्यांवकारी अशें पुलीस म्हणटा. पुलिसांनी खाशीकोनचे सोदले पूण खंयच्या बिळात लिपोवन बसला तें कळना. खुनाची घडणूक ज्या दिसा घडिल्ली ते दिसा श्याम मुकुंद देविदास हो कामगार सुकोरिना फर्नांडीसच्या घरा शेजारची झाडां कापपाच्या कामाक आशिल्लो. मयत एकलीच आसा ती पळोवन ताणें तिचेर अतिप्रसंग करपाचो यत्न केलो. जेन्ना तिणें प्रतिकार केलो तेन्ना दुबावितान तिचेर कोयत्यान हल्लो केलो. हल्ल्यासरशी सुकोरिना मरण आयले असो पुलिसांक दुबाव आसा. दुसरे दिसाक आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें तेजे फुड्यान काम करपाक येवपी झाड कातरपाक येवपी एक मनीस करमण्या रावपी तेजें नांव आसा श्याम मुकुंद देविदास. हो नेटीव सांग्या वयलो आनी करमण्या गांवांत लग्न जाला आनी हो युजली लेबर काम करपी गवण्याचें काम करपी आनी ताका पळयल्ले मनीस आमचे कडेन आसा. आनीक तेदोळ सांग आमी ताका सोदता. तेगे रिलेटिवांनी सोदले सगळ्या गोंयभर सोदले तो मेळोन येना आनी तो तेदोळ सर अब्सकॉंडींग आसा. ताका मारपाचें कारण तेजें सेक्स करपा लागून तेणी त्या बायलेक अटॅक केलो. घरान भोंवतणी निवळ करपा आयिल्लो तो आनी तेजे आनी कोण गेल्ले तेंचे आमी स्टेटमेंट रिकॉर्ड केला आनी हो एकटोच गेल्लो त्या दिसाक. जर हो मनीस श्याम मुकुंद देविदास हो मेळ्ळो जाल्यार पुलीस कन्सर्न पुलीस स्टेशनाक इमिजिएटली कळयचें. 7 जुलयाक 50 वर्साच्या सुकोरिनाची कूड बेपकाळ तिच्या घरांत मेळयल्ली. सुकोरिना आनी तिची चली घरांत रावताली पूण घडणूक वेळार चली कामा खातीर भायर गेल्ली. सांगेचेर आमचो खबराकार प्रहर सावर्डेकर. काँग्रेसीचो सचिव जनार्दन भंडारीन EDCचो अध्यक्ष सिद्धार्थ कुंकळकारा आड पुलीस कागाळ केल्या. मण्यारो सिद्धनाथ बुयांवाक काँग्रेस फी फारीक करता. सोशल मिडियाचेर सिद्धार्थान घातिल्लो हो पोस्ट फटीचो असो आरोप जनार्दनान केला. ह्या पोस्टावेल्यान गोंयांतली शांती भंग जातली अशेंय तो म्हणटा. जनार्दन भंडारी आनी सिद्धनाथ बुयांव हांच्या मदीं झगडे जाला अशी वावडी भाजपान पातळिल्ली अशें काँग्रेस म्हणटा. ताका लागून कागाळ करतना काँग्रेसीचे वावुरपी व्हडा संख्येन जनार्दन भंडारी वांगडा पणजे पुलीस स्टेशनार आयिल्ले. ताणें ताची कागाळ पुलीस निरीक्षक सुदेश वेळपाक दिली. आज आमी हांगा एक कंप्लेन दिल्ली आसा. ती एक WhatsApp ग्रुपाचेर रॉंग मेसेजीस फेक मेसेजीस भोंवत आसात आनी ते दिवपी ह्या भारतीय जनता पक्षाच्या सरकाराक फटींग लोक वाडत आसात. आनी त्या फटींग लोकां भितर आनीक फटींग मेळप हो त्या कुंकळकार म्हणतो हो आमच्या नांवाचेर बेश्टी फेक मेसेज क्रिएट करता आनी सगळ्या सर्क्युलेट करता आनी हेजे आमकां पुरावे मेळिल्ले आसात आनी आज ते आमी कंप्लेनी बरोबर पुरावे ह्या पणजे पुलीस स्टेशनार आनी सायबर सेलांत दिल्ले आसात. म्हणजे आमच्या ऑफिस म्हाज्या नांवाचेर तो मेसेज क्रिएट करता आनी सर्क्युलेट करता. कितें म्हळ्यार आमचो एक स्पोक्सपर्सन आसा सिद्धनाथ बुयांवाचेर म्हणजे वेगवेगळे एलिगेशनां तातूंत कांयच तथ्य ना कांयच म्हणजे खरी ना अशे फेक मेसेजी हे क्रिएट करतात आनी सर्क्युलेट करतात आनी हे ग्रुप बरोबर बाकीच्या ग्रुपान धाडटात. एक रिटर्न कंप्लेंट दिल्ली आसा एक्स MLA पणजे सिद्धार्थ कुंकळेकर तांणी कितें एक मेसेज सर्क्युलेट केला म्हणून आनी आपल्याक इंटेन्शनली इन्सल्ट करपाचें ट्राय केला. एक्चुअली कंप्लेंट दिली वील गो थ्रू इट आनी एज पर लिगल कितें आसा तें लूक इनटू इट. मजगती विनयभंग जाल्ले एके सांत चलयेची वळख उक्ताडार हाडली अशी पुलीस कागाळ महिला काँग्रेस अध्यक्ष प्रतिमा कुतिनो आड जाल्या. देखून तिका समन्स काडिल्ले. ते प्रमाण शेनवारा प्रतिमा पुलीस स्टेशनाचेर आयिल्ली. I have given my statement nearly for 2 hours. My lawyer, Mr. Yatish Naik, accompanied me. So हांवें कितें सांगलां तितलें रिकॉर्ड केल्लें आसा and I have signed. I have full faith in the judiciary. I have full faith in the police. I would not like to say anything much, but like to say that these cases which some political outfits have put, like BJP, to Sanatan Sanstha, then there is this Shiv Sena, and there is this some NGOs. This is to tarnish my image. This is totally a false, politically motivated and fabricated case to tarnish my image.
but I will not stop working for the people of Goa. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. फुडल्यो खबरो पळोवचे पयलीं घेवया आनीक एक व्यावसायिक विराम. विरामा उपरांत परतून एकदा तुमकां येवकार. पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. थळाव्या आमदारान तांकां कॅट मारिल्ल्यान आर्लेचे नागरीक चाळवल्या. आर्ले जंक्शना कडेन रस्त्याक मोठे मोठे फोंड पडल्या. आठवड्या भितर रस्तो सुळसुळीत करता अशें उतर मंत्री विजय सरदेसायान तांकां दिल्लें. पूण मुजत सोंपली तरी कामाक हात घालूंक ना. आतां रस्तो व्हेंटिलेटराचेर पावला. येरादारी करपाक वाहन चालकांक कुस्तार जाता. जी परिस्थिती गोंयच्या हेर रस्त्यांची तीच आर्ले जंक्शनाची. पावसान रस्ते व्हांवन वचपाक लागल्यात. पूण हे म्हत्वाचें जंक्शन 7 दिसां भितर जाग्यार घालता म्हणून थळो आमदार आनी मंत्री विजय सरदेसायान गांवच्या लोकांक सांगिल्लें. तरीकूय कांयच हालचाल जायना म्हणून लोक बेजार जाल्यात. मारगांव म्युनिसिपालिटी एरिया हे नवेली एंट्री हो रोड केल्यार फक्त 1 म्हयनो जालो, जस्ट बिफोर क्लोजिंग ऑफ द सीजन. आनी हो रोड सुमार 2 फूट भितर आतां एक्सकावेट केल्लो दिसता. तो एक्सकावेट केन्ना तो रोड 1 म्हयन्या भितर फुटोन सारको काबार जाला. आनी हें काम जे म्युनिसिपालिटीन केलां आनी जे कॉन्ट्रॅक्टरान केलां तें हांवें तुमकां सांगपाक गरज ना. हो म्युनिसिपालिटी एरिया रोड पडा पूण हें फॉल्ट PWD कित्याक हो मेन रोड पळय आहा इट कम्स अंडर PWD आनी सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो. कित्याक हो जावन आसा एक सेंट्रल पॉयंट एंट्री टू मारगांव, एंट्री टू नावेली एंड एंट्री टू द रेल्वे स्टेशन एंड एंट्री टू कारेबांद रोड. स्पेसिफिकली आर्लेम जे जंक्शन आसा ती इतले वायट जाला की 5 रस्ते जे कनेक्ट जाता ती जंक्शन ती त्या जंक्शनीचेर इतले वायट परिस्थिती आसा की जे सकाळी स्पेसिफिकली स्कुलाची भुरगे, कॉलेजीचे भुरगीं, कोण कामां वयता, कोण सिनियर सिटीजन वयता आनी खूब इट्स अ रियल पेन. जे फातोर्डाचे आमदार आसा ते विजय सरदेसाय यांनी 4 तारखेक समज तुमी तांचे सोशल मिडिया पळयता जाल्यार कळ्ळां आसा तुमकां की ताणें 4 तारखेक घातला की 7 दिसांनी विदीन 7 days PWD विल रिपेर दोज रोड्स म्हणून. पूण कितें जाल्लें आसा की 7 दीस जावन अजून PWDन तर हातूच लावना. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. नुस्तेमारीचो सीझन सुरू जावचे पयलीं कुडबण जेटीले प्रश्न सोडयता. मंत्री विजय सरदेसायान नुस्तेकारांक उतर दिलां. जेटीवेल्या नुस्तेकारां मदीं सध्या 2 गट पडल्या. एका गटान मंत्र्या मुखार आपली गाराणी मांडली. नुस्तेमारी खात्यांत नव्यो बोटी रजिस्टर जावपाक सुमारा भायर कळाव लागता अशी तांची कागाळ. कुटबन जेटीवेल्या नुस्तेकारांतय 2 गट पडल्यात. तातूंतल्या एका गटाक जेटी नुस्तें खात्या खाला आयिल्ली जाय. हे जेटीचो नुस्तें खात्यान ताबो घेतलो तर राज्यांतल्या सगळ्या जेटीचो ताबोय ताणें आपले कडेन घेवचो अशें दुसरो गट मागता. आपले म्हणणें मांडपा खातीर कुटबन बोट मालक संघटनेच्या वांगड्यांनी शार आनी नगर नियोजन मंत्री विजय सरदेसाय वांगडा बसका घेतली. नुस्तें मारपाचो सीझन सुरू जावच्या पयलीं तांचे चडशे प्रस्न सोडयतलो अशें आश्वासन मंत्री सरदेसायान तांकां दिलें. 4 मेंबर हायकोर्टान गेल्ले आदले एक्स प्रेसिडेंट तेमी कन्फ्युजन केलां हें सगलें. तांचे आतां फिशरीज चलयतले म्हूण डोको जेटी. पूण आमचोय डिमांड आसलो की फिशरीज चलयतलो जाल्यार फक्त कुडबण कित्याक आख्या गोंयांत जावपाक जाय. फिशरीज फक्त आमचे फिशरीज कुडबण चलयता ते आमचे हेचे हें करूंक विचार सांगला आमी न्यू होलसेल फीश मार्केट कन्सेप्ट केला. थंय गोंयकार जे ट्रॉलर ओनर आहा तांकां आमी जागोच न्ही आमी सगळ्यो फेसिलिटी बद्दल रिजर्व करता. हें हांव तुका उतर दिवपाक शकता. कुडबच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. इतल्यान आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ही आमचे वेबसायटीचेर पळोवंक मेळटल्यो. ते खरीच नव्या खबरां खातीर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट पळयत रावा. देव बरें करूं.